बाळू जिजुतेय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप तुमी आतां आयकलें. सगळ्या एका अध्यायाचो अर्दो वांटो वा सेकंड हाफ, दुसरो भाग तुमी आयकलो. ताचो पयलो भाग कालच्या दिसा आमी वाचला, आमच्या घरांनी मागण्याच्या वेळार सांजेर वाचला जावंक पुरो. सगळ्या अध्यायाचो सारांश इतलोसो. पेद्रू आनी जुवांव जेरुसलेम टेंपलाच्या साल्मांवच्या मंटपांत पाशार जाताना एकल्या थोंट्याक ते पळयतात. आनी हो थोंटो ल्हान तावन सोलोंक जायना ताच्यान, जल्मा तावनूच तो थोंटो, आनी तो कितल्यागी वर्सां तावन थंय आसा. आनी पेद्रू आनी जुवांव ताणें पाशार जाताना तांच्या लागीं भीक मागिल्ल्या वेळार सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल म्हणटात. आनी तो सोलोंक लागता. ताचे उपरांत जायते लोक विस्मीत पावन ह्या दोगां सरशीं येतात. तशेंच आनीक वाटेन दुसरो एक पंगड सुदेवांचो हांकां कशें कैद करचें, कशें अरेस्ट करचें, तांकां मारचें, कितें तांकां बंदड घालची, ह्या विशयांत चिंतून आसात. हे सगळे हो सगळो सारांश ह्या सगळ्या अध्यायाचो आमी वाचता. आयच्या दिसा वाचुल्लो हो भाग हांगासर आमी आयकता थोट्याक गूण केल्या उपरांत कितें जालें गे म्हणून. थोट्याक गूण केल्या उपरांत पेद्रू एक ल्हानसो शर्माव दिता, एक ल्हानसो संदेश दिता थंयसर जमलेल्यांक उद्देशून. त्या शर्मावांत आसा तीन संगती. पयलें, पेद्रू सांगूंक सुरू करता, तुमी तुमच्या जीवदाताराक जिवेशी मारला. पेद्रू म्हणना की रोमाकारांनी जेजूक मारलो, रोमाकारांनी जेजूक कुरसायलें, रोमाकारांनी धरून ताका ताचेर थिंपी उडयली, ताका आत्मान केलो. पेद्रू तशें म्हणना. पेद्रू आपल्याच भावांक जुदेवांक सांगता, तुमी जेजू क्रिस्ताक नाकारलो, तुमी जेजू क्रिस्ताक धर्ण दिलो, तुमी जेजू क्रिस्ताक पिलाताच्या आदीन केलो आनी कुरसायलो. पूण अशें सांगतना पेद्रूच्या काळजांत मनांत राग ना पयलेंच्या बरी. कित्याक आमी पयलें पळयता जेजूक धरूंक आयिल्ल्या वेळार ह्याच पेद्रून एका सोजेराचो कान कापल्लो. पूण आतां ताचे लागीं तो राग ना. भागर हांगासर ह्या ताच्याच भावा पासत दया आसा. आनी देखून तो मुखार म्हणटा, तुमी हें नेणारपणान केलां. जें कितें तुमी येदोळ जेजूक केलां तें तुमी जाणा आसून न्हय, तुमकां सारकें कळीत आसून न्हय. खंयच्याय एका अंधकाराच्या घडये सारकें समजणी नासतना कोणाचेंय उतर आयकून म्हणले बरी तुमी ताका जेजूक पिलाताच्या आदीन आनी रोमाकाराच्या आदीन दिल्लो आनी तांणी तांकां कुरसायलां. कित्याक पेद्रू जाणा जेजून कितें सांगलें कुरसारतावन. जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षय, कित्याक तें कितें करतात तेच नेणात. आनी पेद्रू हींच उतरां सांगता, तुमी कितें केलां तुमकां कळीत ना, तुमी नेणारपणान केलां. पूण आतां कितें करूंक जाय? हांव तुमकां सांगता, जें कितें नेणारपणान केलां देव बक्षिता. पूण आतां तुमी कितें करूंक जाय तें भोव गरजेचें. आनी आज ह्याच विशयांत आमी नियाळ करता. पेद्रू म्हणटा, आतां तुमी करूंक जाय एकच काम कितें गे म्हळ्यार पश्चातापावंक जाय आनी जिणी बदलूंक जाय. पश्चातापावंक जाय आनी जिणी बदलूंक जाय. ह्याच विशयांत आज आमी नियाळ करया. आतां तुमी म्हणूंक पुरो 40 दीस जाले करेजमाचे, आनी ह्या 40 दिसांनी तुमी हेंच सांगलां कितें, पातक सांडा जिणी बदला, पश्चातापावा जिणी बदला. 40 दीस जाले आनी आतां पास्क आयला, इस्टर आयला आनी इस्टराच्या ह्या हप्त्यांत आमी आसा आनी परतून तुमी तेंच सांगतात की कितलें म्हणून पातकां विशयांत आयकुचें, कितलें म्हण जिणी बदलूंच्या विशयांत आयकुचें. हांवें कांय करूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार हांगा दिलां तेंच. तुमी इस्टरांत आसा, तुमी नाताला बेस्ताक वसा, तुमी खंयसरी खंयच्या लितुर्जीच्या काळार आसा जाल्यार तुमी आयकोसो संदेश एकच, जिणी बदला, पश्चातापावा जिणी बदला. सर्गींचे रास तुमकां कितें म्हूण कळटलें. देखून मोगाच्या भयणी आनी भावा, आज आमी नियाळ करचो तोच. म्हाका कांय दुरसोंक ना. जिणी बदली नासतना आमी देवाची वळख सारक्या रितीन समजूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमी समजता स्नानीक जुवांव आयिल्ल्या वेळार, ताची परगट जिणी सुरू जाल्ल्या वेळार ताणें सुरू केल्लीं ह्याच उतरांनी, पश्चातापावा सर्गींचें राज तुमकां लागीं पावलां. आनी जेजूय ताचें जिवीत सुरू करता आसतना, परगट जिणी सुरू करता आसतनाय तोय म्हणटा तितल्यांच, पश्चातापावा सर्गींचें राज तुमकां लागीं पावलां.
आनी आज पेद्रू ताची परगडचिणी सुरू करता, शुभार्थ प्रगट करून सुरू करता. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक 2 अध्याय 2 आणि 3 थंयसरी हेंच उतरां जिणी बदला आनी तुमची पातकां पुसून बेतेली. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, जिणी बदलूचे म्हळ्यार खंयच्या संगतेनी आमच्या मदें जायत्यांक एक समस्या आसा, कॉमन प्रॉब्लेम. आतां हांव तुमकां हात वयर करा म्हूण सांगना, पूण तुमकां कळीत आसा. आमी कुमसाराक वेता, कुमसाराक वचोन जें कितें पातक सांगता आमकां कळीत आसा. आदल्या कुमसारान तेंचं सांगलां. कुमसार जालें म्हणून फाटीं वचोन आनी एक कुमसाराक येता आनी आमकां कळीत आसा आमी तेंच सांगते आसा. म्हळ्यार एक पातक तेंच पातक कुमसारां सांगता, फाटीं वयता तेंच करता, परतून येता तेंच करता अशें कितलींगी वर्सां कितल्यागी वर्सां जावन आमचें कुमसार म्हळ्यार अशेंच जालां. पातक सांगचें, तेंच पातक सांगचें, कुमसारांत बक्षली म्हणून फाटीं येवचें, तेंच करचें, परतून येवन तेंच सांगचें. आतां हाचें तो कितें सुटका, कशें भायर येवचें, कशें आमी ह्या संगती थंय बदलावन हाडिचें, ह्या विशयांत आमी चिंतूना. सड्ड म्हळ्यार आमी कितें केलां की म्हळ्यार जेजू लागीं मागलां, सोम्या म्हाका ह्या एक रागात न्हू एक फावटी सुटका दी, ह्या एक वायट संगतीत हांव म्हाका सुटका दी, मागलां आमी. पूण प्रयत्न करूं ना, स्वता जावन कांय एफर्ट्स घालूं नात. देखून आमी पळयता सबार फावटी थोडी भाव भयणी हप्त्याक 2 फावटी कुमसार जातात, पूण पातकां तींच रिपीट जातात. एक जिणी बदलचें जाल्यार जिणी बदलूंक जाय जाल्यार एका दिसान जायना. उण्यार उणें एक 15 दीस की 1 म्हयनो म्हणी जायचीच, कित्याक आमचें प्रोग्रेस जाला की ना म्हूण कळचें कशें. एक दीस कुमसार जावन दुसऱ्या दिसा तेंच केल्ल्या वरवीं तिसऱ्या दिसा येवन कुमसार जावचें कांय फायद्याक पडना. कित्याक म्हळ्यार जें बक्षाणें जोडलां त्या बक्षाणें तें कितें प्राजीत दिलां, प्राजीत दिल्लें आमच्या ओपागी नमान मरेगी म्हणून तें मुक्त जाल्यार जायना. ताचे उपरांत बदलावन हाडूंक जाय, जिणी बदलूंकच जाय. जिणी बदलनासतना फकत पश्चाताप पावोन कांय फायदो ना. सोम्या हांव पातक केलां, हांव पातकी, म्हाका बक्षी, म्हजी काकुळट कर, इतलें म्हळ्यार कांय बदलावण जायना. जिणी बदलनासतना फकत पश्चाताप पावोन खंयच्याच रितीन कितले वर्सां गेल्यार आमी बदलूंक साध्यच ना. देखून 3 संगतींनी आमी आज बदलावन हाडूंक जाय. 3 संगतींनी आमी बदलावन हाडूंकच जाय. एक, जेजू क्रिस्त म्हाका कितें म्हणून पयलें हांवें आजच एक निर्धार करूंक जाय. आमी जराल तरान जेजू म्हळ्यार कोण, जेजू म्हळ्यार देव, तर हांवें ताका कितें करूंक जाय, ताचें आराधन करूंक जाय. हांव आराधन करतां, मीस पडयतां, म्हजी मागणी कितें आसा सांगता, म्हजी गरज सांगता, तो म्हाका दिता आनी हांव ताका अर्गां दितां. इतल्यार म्हजो आनी जेजू मदलो संबंद आखेर जालो. तितलें आसल्यार आमी आनी कितलींगी वर्सां अशींच आसता, कांय बदलावण जायना. कुमसाराक येताना तींच पातकां परतून रिपीट जातात. पूण पयल्यान पयलें आज पास्काचें फेस्त आमी आचरण केलां. पास्क ह्या काळार आमी आसाव. हांगासर जेजू आमकां सांगता, हांव तुजे खातीर जिवान जालां, तुजे खातीर मेलां. ह्या संवसारांत तुजे खातीर मेल्लो दुसरो कोणीय ना. त्या देखून आनी कोणाकय तूं राखून रावनाका, म्हजेर तूं पातये. प्रत्येक सावन जेजूक आज आमी म्हजो सडवणदार, ही इज माय पर्सनल सेवियर, म्हाका ताणें बचाव केला, तो म्हजो सडवणदार म्हणून वळखून घेवचें भोव गरजेचें. म्हाका तो सडवणदार, ताणें म्हाका बचाव केला, म्हजे खातीर तो मेला म्हणून कितल्या मापान आमी तें बगूंक सुरू करता, तितल्या मापान आमचें जिवीत बदलूंक सुरू जाता. कित्याक पेद्रूक आदी आसलो पेद्रू, आतां असो पेद्रू तो एकच न्ही. पयलें जाकेव कसो आसलो, जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत कितें जालो तो ते दोगी एकच तांचें जिवीत जावं मुखार वचोंक ना. भायर केदळा जेजूक ते भेटले, जेजूक पळयलें, जेजूचीं उतरां आयकलीं, त्या दळा तांणी जेजूक स्विकार केलो आनी त्या घडये येता तो मनीस वेगळोच जालो. तशें आमी बदलावण हाडूंक जाय. पयल्यान पयलें देवाक हांव कशें समजतां गे म्हणलें, देवाक कशें हांव स्विकार करतां गे म्हणलें, जेजू कशें स्विकार करता ह्या विशयांत इतली बदलावण हाडूंक जाय. आनी की गुंडायेन आमी जेजू थंय वचोंक जाय. दुसऱ्यान बदलावण म्हजेच थंय जाय, म्हजें थंय जायचें, म्हज्या चिंतपान जायचें, म्हज्या मनोभावान जायचें. हांव हर एक फावटी पातकीच म्हणून लागता जाल्यार म्हजें थंय कांय बरेंपणच ना गे. जर म्हजें थंय बरेंपणच जावंक ना, जावंकूच सादीच ना म्हण जाल्यार जेजू म्हजे खातीर मेलो तरी कित्याक. जर जेजून म्हाका सोडयलां, गुलामपणांतलें सोडयलां, तर आनीक हांवें गुलामपणांत आसचें न्ही. हांवें म्हाकाच समजूंक जाय, हांव आज सोम्या थंय स्वतंत्र भुरगें.
जेजू थंय म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या त्या देखून हांव आनी फुडें ह्या पातकाच्या संदर्भांत हांव चुकोवन घेतां, म्हजे एफर्ट्स हांव घालतां. मोगाच्या भाव आनी भयणी जायते फावटी आमचे थंय कंप्लेंट्स आसात, म्हाका राग येता, चड आनी चड राग येता आनी हांव जाणा ह्या रागांतून म्हाका भायर येवंक जाय. पूण कशें हांवें कांय एफर्ट्स घालूनात, मागला मात्र एफर्ट्स घालूंक जाय. सगळ्या वेळार सक्कड संगतीक राग येयल्यार कांय करूंक जायना, तें आमच्या हाता भायलें. पूण कोणाय की आमकां सक्कड संगतीक सगळ्या काळार आमकां राग येना. थोड्यो घडयो मात्र राग येवचो. खंयची ती घडी ट्रिगर करता आमच्या रागाक, खंयचे ती संगत, खंयचे तें सिच्युएशन आमच्या रागाक कारण जाता तें पयलें सोदून काडचें की नाका. जर तेंच आमकां कळीत ना तर आमी रागातून कशें भायर येवचें सादें आसना. देखून अवेरनेस पयलें म्हाका खंयच्या संगतीक राग येता म्हण हांवें सोदून काडूंक जाय आनी तसल्या संदर्भांत हांवें चुकोवन घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. खाली मागल्यार पावना, हांवें प्रयत्न करीत जाय. आनी अशें प्रयत्न केलें जाल्यार म्हणजे थंय बदलावण येवंक सुरू जाता. अवेरनेस बदलावण हाडूंक एक पयलें मेळटा. पयलें म्हाका राग येता, असल्या संगतीक राग येता आनी ह्या संगतींत हांवें मेकळें जावंक जाय. ही बदलावण जर म्हजे थंय आयली तर खंडीत जावन हांवें मुखार वचूंक साध्य आसा. आनी तिसऱ्यान बदलावण करूंक जाय दुसऱ्यांक आमी पळोवच्या आनी तांचे विशयान उलोवच्या रितींत. जर जेजू म्हाका कितें जावन आसा आनी हांव जेजू थंय कितें जावन आसा म्हूण म्हाका स्पश्ट कळीत आसा जाल्यार दुसरो व्यक्ती जेजू थंय कितें जावन आसा म्हूण म्हाका स्पश्ट कळटा. ना जाल्यार आमी जाणा आसा आमी खंयसरी दोगां वा तेगां मेळ्ळीं जाल्यार आमी उलोवंक सुरू करता दुसऱ्या विशयान तिसऱ्या विशयान आनी कितें बरें कांय उलोवंक सुरू करना. ही एक आमची हर एकल्याची एक संवय जावन गेल्या. दुसऱ्या विशयान उलयता आसतना पयलें येवचेंच ताचे अवगुण. तो मनीस तसो आनी असो आनी कितें आमी उलोवंक सुरू करता. ताच्या उपरांत पुरो जाल्या उपरांत आमी म्हणटा जाल्यारय बरो मनीस. पूण तें बरो मनीस पयलें आयलें जाल्यार कितलें बरें आसलें तें येना. कित्याक आमच्या सैमानांच आमच्या संवयेच्या बळान आमी सुरू करता आनीकल्या विशयान उलोवंक नेगेटीव उलोवंक. आनी अशें करतना लुकसाण चड जावचें आमकांच. कित्याक आमी चड आनी चड दुसऱ्या विशयान पाड उलयता आसतना चड आनी चड पाड संगती आमच्या भितरच जावंक सुरू जातात. आमच्या मतीचेर, आमच्या काळजाचेर, आमच्या कामांचेर हे परिणाम घालूंक सुरू करतात आनी चड लुकसाण जावची आमकांच. देखून पयलें समजूंक जाय. जर पेल्याक हांव समजता, पेल्याक हांव चड आनी चड बरें उलोवंक प्रयत्न करता तवळ म्हाकाच हांव बरें करता, म्हाकाच हांव उपकार करता. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी पयलें जेजूक भेटल्या उपरांत कशें शीस बदललें त्याच प्रमाणे तुजें आनी म्हजें तें बदलावण खंडीत जायचें. जेजूक हांव भेटलां जाल्यार ती बदलावण खंडीत जावंक जाता. पयलें जेजूक समजून घेवच्या, अनुभव करच्या संगतींनी गुंडायेक आमी वचचें बरें. दुसऱ्यान बदलावण म्हजेच थंय, म्हज्या चिंतपां थंय. तिसऱ्यान बदलावण हांव दुसऱ्यांक कशें पळयतां, कशें तांच्या विशयान उलयतां त्या संगतींनी बदलावण. ही जर बदलावण हांव करूंक शकता एका दिसान जायना. वर्स खाण घेत, 10 वर्सांय खाण घेत. पूण प्रयत्न केले जाल्यार कांय ना कांय म्हळ्यार एक 10% 20% म्हण बदलावण मरतना खंडीत जाता. आनी ही बदलावण कितल्याकी पुरो. कित्याक आमी परफेक्ट जायचें म्हूण सांगलां देवान. सगळ्यां बरी एकच एक परफेक्ट जायचें म्हणना. तुका कशें तालेंत दिलां, तुका कशें जिवीत दिलां, तुका कितली जाणवाय दिल्या त्या जाणवाये प्रकार, त्या तालेंता प्रकार, त्या सिच्युएशना प्रकार तुवें बरो जाल्यार तुजें तें बदलावण आयली जाल्यार पुरो. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजूस आमकां सांगता तूं बदलल्लें करीत तुमी देवाचें राज पळोवंक शकचे नात. देखून जिणी बदलप नासतना पश्चाताप मात्र फावना. जिणी बदलूंक आजच निर्धार करया. स्वामी आमकां ह्या वाटेन सदांच आमचो हात धरून दी म्हूण मागया.